नमस्कार. विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक प्रितीन स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव डॉक्टर निरुपमा हांणी बरयल्लो दिसली बाल तुंटील कोल्लो म्हणून एक काणी सांगता. एक हळ्ळेंतू रामप्पा म्हूण एक मनीस आशिल्लो. तागेल पूतू भीमा. रामप्पाक आनी भीमाक तांगेल्या भर बोक्कड आशिल्लींची आनी बोक्कोडू तांकां पोसून विकचेचे एक उद्योग. एक दिवस रामप्पाक परगांवांक तागेले कामारी वचूंक पडटा. तांकां कसो म्हणारी ते हळ्ळे लागीं रान आशिल्ली मिती मदमदे वाग येवन तांगेले बोक्कोड खांपून घेवन चाबून घेवन वतशिल्लो. तशें तो पुत्ताल्या सांगता, पळय भीमा, हांव म्हगेलें काम कोर न्हू, म्हाका आजी म्हाका शिवचें जायशना, हांव फाय येतलो. आजी पळय अमास म्हळ्यार चान्नय ना, चंद्राल उजवाडू ना, तूं मस्त जागृत कोरपा जाता. खंय वागू गिगू येत, जागृत करी, बोकडाक पळय म्हूण सांगता. तेन्ना ताणी सांगतना तागेले कोडक्या मागशी वाग येवन सुरवेकर राखून बसला. केदन रात्री जाता, केदन पुराजन न्हिदताची, तेन्ना व्हडलो एक बोक्कड घेवन चाबून धांवचें म्हूण. तशीची वाग लेखता. वागू म्हळ्यार हांव, म्हाका पुराजने भित्ताची. गीगू म्हळ्यार खंयची प्राणी? गीगाकय तांणी भित्ता म्हूण जाल्यार आतां गीगू मेगेल्याकय जोर प्राणी की म्हाकाय धरीत की तें म्हूण तें आलोचन करतर आसता. तशी रात्री जावन पुराजन न्हिदतना वाग हळू उठान कोडक्यां वचून थरू बोक्कोड खंयचो म्हूण पळोवच्या लागता. तें काळोख देखून समज दिसना. वागाल मागशीची दोग जाण चोर येयलींची बोक्कोड खामच्याक. तांणी काळी कांबळ पांगूर न्हू तांणी रिकताची. तांणी आपूण पळयतसची खंयच्यो बोक्कोड थरू आस म्हणून. तेन्ना एकल्याल्या हाताक वागू लागता. वागू मोव मोव थरू थरू आस. मेळ्ळो म्हाका म्हूण सांगता तो आनी तागेले आशिल्ले सांकळ काणू वागाल गळ्या गट्टी बीग दिता. आनी एक चोरू वागाल फाटीर बसता आनी एक चिंचेचे सपूर अडर म्हळ्यार बॅत घेवन ताजेन साम्म मारता वागाक भायर वस म्हणून. वागा धसकेन वता. अयो ताण म्हणलें गीग म्हळ्यार हान्नी दिसता म्हूण म्हणटा. तागेले आतां कशें चुकून घेवचें हांगेले हातान दुखून म्हूण पळयल्यार आनी एकलो सांकाळ देवन तांडितरस, आनी एकलो बेत्तान मारतरस. गळ्या ताका बिगदील पेट्टाक श्वास घेवचें जायना. फाटी मारन मारन चर्म वचून रगत येवन दुखतरस. आनी कोडक्यां दुखून भायर येवन फाल्ली जाव भितरी हांगा दुखून सुमार धूर पोवका म्हणून वागा मारतर 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 व्हरतरसची. वाग मनान तूं बेजार करता, सिरकल मुया गिगाल तोंडांत हांव म्हणून. तशी वत वत वतची हगूर फाल्ली जावच्या सूर जाता. येदे उजवाड जातना चोरांक कळटा, अयो आमी धरलेलो बोक्कोड न्हय वागू म्हणून. आतां कसो करचें? आतां वागान बिणी आमकां पळयल्यार तो आमकां गिळत खंडीत म्हूण अशी पळयतना धूर तांकां एक पोरणी देवस्थान दिसता. तेन्ना एक चोरू, सांकाळ धरलेलो चोरू फाटीर बशिल्ल्या चोरा सांगता, पळय तें देवस्थान आस, आमी वचून देवा पांय पडून येवया, देंव तूं सकल म्हणटा आनी धांवता. वागा वयर बशिल्ल्या चोराक देंवच्या भंय. जाल्यार वागाक यशाण पुरो जाल्लेलो पेटा तो थंय पडटा. हेंची वेळ म्हणटा न्ही तो वागा वयल्यान देंवन तोवय देवस्थाना भितर धांवता. आनी तो गय गट्टी बागेल घालून देवस्थानाक भितर बसताची. वाग हगूर सुधारसिता. आतां कशी गीग नाची नवें, कशी पूण हांगा दुखून एक धांवता म्हूण ताणें उठान राबतना भितर दोग चोरान उल्लोच ताका आयकता. एक चोर आनेकल्या सांगता, देवान राखले रे आमकां, हे वाग हांवें आमी घेवन आयिल्लींची. आतां तो केन्ना वता म्हूण पळोवया, ताजी मागीर आमी भायर पडकात. आतां तो भायर बसला म्हूण सांगता. तेन्ना ते चोरू ते बागलाक तांगेले आशिल्ले पेस्कातीन एक सान वट्ट करता भायर पळोवच्याक वागू चमकल की ना म्हणून. वागू खंय वता, हांकां धोरनू शुद्ध म्हूण तो बसला कोपान. थोड्या वेळान थंय एक कोल्लो येता.
तो वाघा पळोवन निमगीता, तूं कसले अशी बसला देवस्थाना भायर म्हूण निमगीता. तेन्ना वाघा सांगू लज्जी करता, म्हाका दोनी गिगान धरले तांणी मारले म्हूण कशें सांगचें म्हूण तो सांगता. भितर एक व्हडलो बोकड बसला, हांव ताका राखून बसल्या. देवस्थाना दुखून ताणें भायर येवका हांव ताका दोन खात्ता म्हूण बसला म्हूण सांगता. तेन्ना कोल्ल्याल तोंडां उद्दां येता. वाघान खावन व्हरलेले येदे म्हाकाय कसले पुणी मेळटले नवे म्हूण तोवय थंय बसता. सुमार वेळ जालो तेन्ना वाघू कोल्ल्या सांगता, तुका भारी उपायांनी करूं कळटा काय नवे, वचून पळय भितरी तो बोकोड कसो करता म्हूण पळय वस म्हूण सांगता. कोल्लो वचून त्या वट्ट्यान दुखून अशी पळयता. तेन्ना चोर धांवन वचून एक मुल्यां बसताची. तशें ताका कसलें दिसना. हे वट्ट्यान दुखून मिगेल बाल भितर घालून हगूर खिळी काडया म्हणून तो त्या वट्ट्या भितरी कोल्लो तागेल बाल घालता. कूडले चोर दोगय येवन त्या बाला घट्टी धरताची. भायर दुखून कोल्लो तांडिता, भितर दुखून चोर तांडिताची. बाल तुंटून चोराल हातां येता. कोल्ल्या दुखी दुखी अशान रगत येता आनी जोर दुखतस तो लज्जी करता वाघाल येद्रायच्याक. तो तशाणची देवस्थाना मागशी दुखून धांवता. वत 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 वाटेरी ताका सुरवे एक सोस मेळटा. कोल्ल मम्मा तुगेल बाल खंय म्हूण तो हसता. वैरी रुक्कारी दोन चान्नी चिवक 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 म्हूण खेळटालींची. तांणी पळोवन चिवक 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 कोल्ल्याल बाल काचक म्हूण हसताची. एक जिंकी येवन हसता, बाल नातील कोल्ल मोतू म्हूण म्हणटा. एक तोळो येवन हसता. कडेन हाका लज्जी जाता, कसले उल्लोच्या काही उपाय ना. तो माती मुळा घालता आनी थंय दुखून धांवता. अशान देवस्थाना लागीं बशिल्ल वाघाक थोडे वेळान दोग जाण बेटेगार बंदूक घेवन येताची. तांणी एक बंदुकान ढॉम करताची दूर. तें आयकल की वाघा जोर भंय जाता. गीग बैसो ते कडेन आतां मेगेल जिवा वांचयता म्हणटनी तोवय कशी पुणी कोण धांवच्या जायना जाल्यार धांवता. बचाव म्हणून चोरय दोगय भायर येताची आनी तांगेल घरा धांवताची. गम्मत काणी कशी दिसली चेडूवा तुमकां? सांगाच म्हाका. नमस्कार. आनी एक वारांत नवी काणी घेवन येता.